सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया उपरांत प्रश्न सुटला, मार्ग मेळ्ळा काय आनी कॉम्प्लिकेटेड जाला हो विषय. आणि ह्या विशयाचेर आज आमचे कडेन उलोवपा आसात ते म्हळ्यार गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे फुडारी पुती गांवकर. पुती बाब, वेलकम. सगळ्यात पयली गजाल, जो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टान जे भायर मारलें ताजी ऑर्डर वाचतकीर तुमची पयली प्रतिक्रिया कितें? जेन्ना हे रिव्यू पेटिशन फायल केल्लें राज्य सरकारान त्या वेळारच हांवें प्रतिक्रिया दिली की हे रिव्यू पेटिशन जे आसा ते लोकांक पिशे करपा खातीर आसात, मायनिंग डिपेंडंटांक थंड करपा खातीर आसात. त्या रिव्यू पेटिशनात कांय दम ना आनी ते सुप्रीम कोर्टान टिकचे ना. सरकारान जर प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार ते ओल्ड पेटिशन महादेव साळगांवकार ही मॅटर जी सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा ती मॅटर अर्ली हियरिंग करून डिस्पोज ऑफ करून घेवपाक जाय, जाल्यारच ती मायनिंग सुरू जावपाची एक मार्ग मोकळो जाता. त्या पेटिशनाचेर अजूनही हियरिंग जायना आनी ते बोर्डाचेर येयला. काल जेन्ना तुमी ऑर्डर पयली आनीक ऑर्डरी भितर जे मुद्दे कोर्टान मांडल्यात ते पयले, ते पळयतकीर तुमकां कितें दिसता की गोवा गव्हर्मेंटान एक तर लेट केलो, ही एक बाजू जाली, आनी दुसरी बाजू म्हळ्यार तांणी आतां हे जी रिव्यू भायर मारिल्ल्यान आनीक पयलींची ऑर्डर आतां अजून मेरेन तरी अस्तित्वात उरता, ताका लागून गोंयच्या मायनिंगाच्या मुखार कितें जातलें हें दिसता? पयलींची ऑर्डर जी आसा ती क्लियर आसा. कोण इंटरप्रिटेशन कशें करता तें म्हाका खबर ना. पयलींचे ऑर्डरीन मायनिंग बंद करचें अशें खंयच मेन्शन केल्लें ना. तेणी त्या जजमेंटान स्टेट गव्हर्मेंटाक डायरेक्टली दिलें की तुम्ही मायन सुरू करपा खातीर जे कितें पॉसिबल आसा त्यो स्टेप घे आनी मायनिंग सुरू करा. जो कन्फ्युजन आसा तो स्टेट गव्हर्मेंटाचे तकलेन आसा. ते आमी ऑक्शन करच्यो काय आनी कितें करचें काय कॉर्पोरेशन करचें, हो जो गोंधळ आसा हो गोंधळ इंटेन्शनल गोंधळ आसा. म्हणजे तसो तकलेन कायद्यान गोंधळ बी काय ना, जो इंटेन्शनल क्रिएट केल्लो गोंधळ आसा. सरकाराक जर जाय जाल्यार सरकार अजूनही मायनिंग ओपन करू शकता, मायन सुरू करपाचें डिसिजन घेवं शकता. कारण सेंट्रल आणि स्टेट दोन्ही कडेन बीजेपी सरकार आसा. अंडर मायन्स एक्ट इवन लेटेस्ट जे त्यांनी अमेंडमेंट केल्ले आसा ऑप्शन आनी ते कंटिन्यू धरतले अशें, ते जर सगळें पळयलें जाल्यार एक लक्षात येता की हे सगळें जे केलां ते करतात सगळें ते कोणाक तरी सुटेबल जावचे फुडें आनी कोणाक तरी ऑप्शन करून त्यो मायन दिवच्यो तेज्या खातीर हे सगळें प्रिपेरनेस केल्लें आसा. इवन लेटेस्ट अमेंडमेंट जे आसा प्रतिभाब, काल म्हळ्यार जजमेंट येतकीर तो ऑब्वियसली प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारलो पत्रकारांनी, पण ताजे पयलींच एक सूर आशिल्लो हो मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो. हे जे मायनिंग कॉर्पोरेशनाची गजाल आसा कितली तुमकां प्रॅक्टिकल दिसता की सरकार घोशणा करता, सरकार उलयता ह्या गजालीचेर, पण एक कॉर्पोरेशन करून सरकार जेन्ना मुखार वचपाचो विचार करता हो प्रॅक्टिकल कितलो आसा? हांवें मायनिंग कॉर्पोरेशन पळय एज ए ट्रेड युनियन जर तूं म्हाका विचारशी जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर द वर्कर्स इज फार बेटर. ना अशें न्ही, पूण ते प्रॅक्टिकली इन येतले काय कितें इन फोर्स हो प्रश्न आसा. कारण जर आमी तेंच्या हालचाली पळयल्यो जाल्यार मायन बंद जाल्यार 3 वर्सां जालीं. कॉर्पोरेशन किंवा ऑप्शन जर करपाचें आशिल्लें जाल्यार विदीन 1 मंथ तेणी सुरू करपाक जाय. आतां जो ड्राफ्ट हाडटा तो केवळ इलेक्शन पर्पजा खातीर हाडटात. म्हणजे फाल्यां जे 27 तारखेक असेंब्लीन जे येतलें कॉर्पोरेशन फॉर्म करता म्हणून ते केवळ नांव आसतलें फक्त इलेक्शन गेमीक 2022. कारण कॉर्पोरेशन करपाक हेंचे कडेन कॅपॅसिटी आसची ना, पेपर फक्त आसतले हेंचे कडेन. कॉर्पोरेशन जर तूं करतलो आनी खंयच्यो जर मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे अंडर रन करतलो जाल्यार तुज्या कडेन पयलीं फायनान्स जाय, तुज्या कडेन पयलीं फंड जाय, ती मशिनरी ते बाकीचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसतात इन्फ्रास्ट्रक्चर ते सगळें क्रिएट करतलो जाल्यार फंड जाय. ह्या सरकारा कडेन लोकांक म्हणजे गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांचे पगार दिवपाक पयशे ना अशी आसता सरकारची परिस्थिती आसा. आनी ते कॉर्पोरेशन करून कितले पयशे ते एलोकेशन करतले? कारण एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जर तुम्ही कॉर्पोरेशन करतले आणि जर ती जमीन घेतले, आता कारण गोंयच्यो मायनी ज्यो आसा त्यो हांवें पयलीं पासून म्हाजो स्टँड आसा ते कन्सेशन लीज न्हय, तेजे सरफेस रायट प्रायवेट मायन ओनर आसा तेंच्या कडेन आसात आणि ते जर तुम्ही विकते घेतले जायत जाल्यार मार्केट रेटी पेक्षा 400 टायम्स मोर घेवन तुमकां ते करचे पडटा.
हम्म. तर ते सगळे फंड तुम्ही असा तुमच्याकडे डेव्हलप करपाक 35 ते 40,000 कोटीच आहे. हम्म. हे कॉर्पोरेशन सुरू करतले जाल्यार हे पयलीं क्लियर करा न्हू. ही फक्त घोषणा आसा रे, प्रॅक्टिकली काय दिवचे ना. जशें रिव्ह्यू पेटिशन डूम जालां तशें कॉर्पोरेशन फुडें इलेक्शन जातकच डूम जाता आनी ते मागीर मायनी कोणाक तरी लाटतले. एक एक मुद्दा विचारते दिसता की कॉन्सेप्च्युअली जनरली आमी पळयलां की गव्हर्मेंट जेन्ना खंयच्या तरी बिझनेसा भितर घुसता तेन्ना त्या बिझनेसाचें जाता वाटोळें. आज मायनिंगा सारके बिझनेसा भितर ते कॉन्सेप्च्युअली सरकारान बिझनेस चलोवप ही गजाल तुमकां पडटा काय कितें? न्ही हांव पटपाचो प्रश्न येना म्हाका. ह्या सरकाराचें धोरण अशें आसा की तांकां कॉर्पोरेशन नाका, ताका गव्हर्मेंटाचें नाका, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट नाका, तांकां प्रायव्हेटायझेशन जाय. आणि हे जाय म्हणून तेंच्यांनी आज सगळ्यो बँकी ज्यो पब्लीक सेक्टर आशिल्ल्यो त्यो बँकी विकूंक काडल्यो. एअरपोर्ट सगळे विकूंक काडले, म्हणजे काडले ऑलरेडी अडाणी आनी कोणा कडेन एअरपोर्ट गेले सगळे. जर तुम्ही एके सायडीन म्हणटा की आमी प्रायव्हेटायझेशन करता, इतले कलेक्शन करतले प्रायव्हेटायझेशन करून, जाल्यार कॉर्पोरेशन करप म्हणजे लोकांच्या दोळ्यांत धूळ फेकप आनी कांयच ना. दुसरो जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार तुमी काडलो तो प्रॅक्टिकॅलिटीचो, जे पयशे लागतले ताजो आनी वेदर धंदो चलोवपा खातीर सरकारा कडेन एक्सपर्टीज आसा काय कितें ताजो. ह्या गजालीचें तुमकां कितें दिसता, सरकार बिझनेस चलोवपाक शकता काय कितें? अरे सरकारा कडेन जर चलोवपाक ही जर कॉर्पोरेशन चलोवपाची आशिल्ली जाल्यार सरकारान ACGL, मागीर GA आपले डाल म्हणून आशिल्ले, गोवा टायम वर्स म्हणून फॅक्टरी आशिल्ली, मागीर गोवा टेलिकम्युनिकेशन म्हणून फॅक्टरी आशिल्ल्यो, त्यो कित्याक बंद केल्यो? GAPL गोवा अँटीबायोटीक फार्मास्युटिकल कंपनी तुयाची, ती आज कित्याक हेका दिली, पब्लीक सेक्टराक दिली, तेंच्यांनी स्टेट गव्हर्मेंटान कित्याक चलोवंक जायना? ही उदाहरणां आसात. म्हणजे ह्या सरकारान खंयचेंय कॉर्पोरेशन केलें जायत जाल्यार तें कॉर्पोरेशन चलोवपाची हेची कॅपॅसिटी ना. संजीवनी सारकी फॅक्टरी जी भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ली ती हेंच्यांनी बंद दवरली, बंद केली. हेंच्या कडेन चलोवपाक जायना एक वर्स सुद्दां. ते हे कॉर्पोरेशन कितें चलयतले? बरोबर. एक प्रश्न येता पृथ्वीबाब, जो काल मुख्यमंत्र्यांनी उलयतना काडला तो म्हळ्यार कांय खणी कॉर्पोरेशना अंडर चलतल्यो, कांय खणी ऑक्शन करतलो. हे ऑक्शनिंगाचो जो प्रकरण आसा, जे तुमी जशें म्हळें की 3 वर्सांनी तुमी ही भाशा कित्याक उलयतात, तुमी 3 वर्स कितें करताले आनी 3 वर्सांनी जेन्ना ही भाशा उलयतात तेन्ना ती भाशा प्रत्यक्ष हे जावपाक शकता, इम्प्लिमेंट जावपाक शकता एज फार एज ऑक्शनिंग इज कन्सर्न. 2 प्रश्न येता हातूंत भितर. एक प्रश्न येता हो ह्या 88 लिजांचो, दुसरो प्रश्न आसा ह्या नॉन 88 लिजांचो. दोनीचेरय तुमी सांगपाक शकत? प्रमोद, एक लक्षात घे, ऑक्शनिंग जर हे करतले जाल्यार ऑक्शनिंग करपाक हेंच्यांनी अजून ब्लॉक डेव्हलप केल्या, हेंच्याकडे सरफेस रायट आसा, डिमार्केशन केला, हे पयलीं डिसायड करा मरे. जर ऑक्शन करपाक जाय जाल्यार ते ऑक्शन ब्लॉक करपाक जाय. ते ब्लॉक हेंच्याकडे केले हेंच्यांनी. आणि तुम्ही म्हणतात ब्लॉक करतले जाल्यार जमनीचो मालकी हक्कय सरकारा कडेन आसपाक जाय. एक्झॅक्टली. आणि दुसरें एक लक्षात घे मरे की आज गोंयांत कमी रेटीचो डंप जवळ जवळ म्हाका दिसता 40 ते 50 मिलियन आसा. बरोबर. मिलियन. तो हेंच्याकडे सादो ऑक्शन करपाक जायना. ते हे लीज ऑक्शन करतले, डंप पॉलिसी म्हणून करतात. तांकां डंप पॉलिसी करपाची कितें गरज आसा? अरे ओर तुमच्याकडे आसा, ते डंप सुद्धा हेंच्या कडेन ऑक्शन करपाक जायना. तेका लागून जे प्लांट वगैरे जे कोण हांगा खूब मायन ओनर जे आसात ते आज डंप सुद्धा घेवन प्लांट आणि हे ऑपरेशन चालू करपाचे मनस्थितीन आसात. जे वर्कर आसा तांकां जॉब मेळटले जर तेंच्यांनी जर हे ऑप्शन केले. डंप सुद्धा तुम्ही तुमची प्रॉपर्टी म्हणटात किंवा ती कोणाची प्रॉपर्टी आसा ताका एक गायडलायन दिल्ली आसा. त्या गायडलायनी प्रमाणे ते तरी कंप्लीट करा मरे. ते करपाक तेंच्याकडे जायना. म्हणजे ह्या सरकाराक डिसिजन मेकिंगाची पावर्स आणि कुवत आसा की ना असो एक डावट माझ्या मनात सुरू जाला गेल्या एक 7-8 दिसांनी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जज. तुमकां पृथ्वीबाब तुम्ही खूब फावटी गजाल उलोवन दाखयल्या की आनी दीस वता तशें तुमकां चड अशें दिसता काय कितें की खंयच्या तरी एका विशिश्ट लॉबीक फायदो जावचो किंवा कोणाच्या तरी हातांत ह्यो खणी वच्च्यो गोंयच्यो
म्हणून हो सगळो खटाटोप बी चल्ला अशें तुमकां दिसता? एक्झॅक्टली, कारण तू जर पळयलें प्रमोद की आता जे नवीन अमेंडमेंट केल्ले आसा मायन सेक्टर ऑप्शनाचे, जे पावर सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आपल्या कडेन घेतलेले आसा, आणि जो कोण ऑप्शनीन तो घेतलो ताका इजिली करपाक, ताका परत बाकीचे कसलेच प्रोसेस करपाची गरज ना, त्यो त्यांनी स्ट्रेट वे चालू करूं शकता. हे जे प्रोसेस केला हे ओपन केल्लें आसा, हेच्या वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक कोणा तरी लाटपाचें आसा, म्हणजे फाल्यां कोणाचें ऑब्जेक्शन येवंक जायना, आनी कितें येवंक जायना. ताका लागून काही ज्यो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा बाकीचे लिगल जे कितें करपाचें आसा ते तेंच्यांनी फ्रेमवर्क केल्लो आसा. हे रिसेंट गेल्या 15 दिसांचो इश्यू हो. एक प्रश्न हा की राज्य सरकार हातूंत भागीदार आसा ह्या सगळ्या गजाली भितर, काय राज्य सरकाराक काय खबरच ना म्हणटा तुमी आणि हे सगळे केंद्रा सावन चल्ला? राज्य सरकार भागी आसा की ना पूण हे हांव सांगूंक शकना, पूण राज्य सरकाराचें कांयच चलना ना अशें दिसपाक लागलें. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्या राज्य सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक कॅरच करिना. जे तांकां जाय तेंच्यांनी करपाक जाय, तांकां स्वताचो से ना अशें लक्षांत येता. एक गजाल तुमकां जाणवता की मुख्यमंत्र्याची जेन्ना दिल्ली व्हिजीट जाल्या, दिल्ली व्हिजीट करून जेन्ना परत येतात तेन्ना ती ही ऑप्शनाची भाशा उलोवपाक लागतात. मागीर गोंयची कोण कोण वचून तांकां मेळटात, परत तांची भाशा बदलता. तुमकां हें दिसता की दिल्ली सावन परत परत हो जो अजेंडा आसा ऑप्शनाचो तो पुश जायत आसा? तो सीएमाच्या थ्रू ते हे करपाक सोदता, हांगा इन्फोर्स करपाक सोदता, पूण सीएमाक ही जी लोकल कंडिशन्स आसा ते पळोवन सीएम ते करूं शकना. बरोबर. असो तो अर्थ येता. आणि तुम्ही म्हणटात की सीएम तांकां कन्विन्सय करपाक शकना रिगार्डिंग अवर लोकल कंडिशन्स. एक्झॅक्टली. दोनूय इश्यू तशेंच आसा की बाबा तुम्ही निदान कोणाक तरी कन्विन्स करपाक जाय किंवा तुवें कन्विन्स जावपाक जाय. आणि दोन्ही जायना म्हणून हे सगळे प्रकरण लटकत म्हणून सगळें उरलां. अडलेलें आसा. करेक्ट. एक गजाल प्रतिभा, आणि म्हाका हांव मुद्दाम तुमकां प्रश्न परत परत विचारता, कारण जे कोण पळयतात तांचे सगळ्यांची तकलेंत ही गजाल वचची म्हणून. आयच्या खिणाक तुम्ही म्हणटात की मायनिंग स्टार्ट करपाक जाता जाल्यार हे राज्य सरकारान कशें करचें, आणि कायद्याच्या चौकटी भितर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी आसतना हे कशें जातलें? नाही, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा? सुप्रीम कोर्टान तुका क्लियर सांगल्यार तूं मायनिंग सुरू कर. ऑर्डर जाय जाल्यार तुका एक कोर्टान वाचून दाखयता कशी आसा ती, जाल्यार तूं ती लोकां समोर दवरूंक शकता. लास्ट पॅरा जो आसा तो, बरोबर, ते ऑर्डरीचो, लोकुराच्या ऑर्डरीचो हेंच्यांनी सुरू करपाक जाय. पावर स्टेट गव्हर्नमेंटा कडेन आसा, अंडर मायन्स एक्ट सुद्धा. आणि आता तर क्लियर केल्लें आसा, आणि स्टेट गव्हर्नमेंट करिना म्हणून रिसेंटली सेंट्रलान आपल्याकडे पावर घेतलेलो आसा ऑप्शन करिना म्हणून. बरोबर. जर अशें कंडिशन आसा जाल्यार तुमकां ट्राय करपाक जाय मरे. जाल्यार ऑप्शन ज्यो मायनी 88 सोडून ज्यो मायनी आसा तेतूर तरी प्रयत्न करा मरे. तेंय करिना. ज्यो सुप्रीम कोर्टान 88 मायनी सोडून बाकीच्यो सुप्रीम कोर्टान मायनी ना. हय, बरोबर. हय. त्यो तरी करून पळया मरे, जाता तुमच्या कडेन की ना ते कळटलें. तुम्ही म्हणटात की सध्या परिस्थिती अशी आसा, ज्यो सुप्रीम कोर्टा आशिल्ल्यो ताजेरय सरकार काय करना, ताजे भायर आसात ताजेरय सरकार काय करना, आणि गोंयची ग्राउंड रियलिटी दिल्लीक कन्विन्स करपाक शकना, आणि दिल्लीची रियलिटी आसा ती गोंयाक इम्प्लिमेंट करपाक शकना. अशा एका विचित्र परिस्थिती भितर गोंयचें मायनिंग सद्याक सांपडलां. करेक्ट. प्रतिभा, लास्ट प्रश्न म्हजो, हेंच बरें आहा सगळें, जे आमी हे बसून उलयतात, हे कायद्याची गजाली उलयतात, पण अल्टिमेटली हो लोकांच्या पोटा पाण्याचो विशय. मायनिंग वाठारांतल्या लोकांनी आतां कितें करचें? फाल्यां चवथ येयली. अरे जो मिनरल फाउंडेशन फंड जो आसा तो तरी लोकांक दियात न्ही. तुम्ही बाकीच्या कोविड आनी हेका दितात. एक्चुअली हायकोर्टाचे जजमेंट आसा तो बाकीच्या खंयच्याकच यूज करपाक जायना. तो मायनिंगाच्या लोकांक लागूनच यूज करपाक जाय. आज बावडे कितले उपाशी आसात, कितले रिट्रेन जाले वर्कार, तेजे नोकरी ना, तांकां पगार ना. तांकां तरी कितें दिया न्हू पगार. हे फायनान्शियल एसिस्टन्स दिया न्ही. जे ट्रक वाले आसात, जे बार्ज वाले आसात, जे मशिनरी वाले आसात, तांकां तरी तुम्ही कितें फायनान्शियल एसिस्टन्स दिया न्ही. हेंय करपाक जायना. म्हणजे तांकां कितें जाय, लोकांनी अशें, कारण तांकां अशें दिसता की हे लोक बॉम्ब मारतले आनी वगीर रावतले. गेले फावटी इलेक्शन जशें निवडून दिल्ले आसात झेडपी इलेक्शनाक, तशें हे फावटी काय तांकां निवडून लोक दितले अशें तांच्या दिसता. तांकां एक गजाल प्रतिबाब दिसता, कारण तुम्ही हो विशय काडलो म्हणटकीर म्हजे तकले आयलो की इलेक्शना भितर जनता युजली आपलो रोश दाखयता. मायनिंग वाठारांतले लोक जे आसात त्या सगळ्यांनी कन्सिस्टंटली
रुलिंग एस्टॅब्लिशमेंटाच्या वतीन मतदान केलां. तुमकां दिसता हातूंतल्यान एक रुलिंगाक एक कम्फर्ट लेवल आयला, कुशनिंग आयला Exactly. की लोक आमची बरोबर आसात Exactly. म्हणून मायनिंग चालू आसूं किंवा मायनिंग चालू नासूं लोक आमची किंवा बरोबर बरोबर आसात हो एक मेसेज गेलो असो दिसता तुमकां. एक्झॅक्टली तुवें सांगता ते 100% करेक्ट. तसोच मेसेज गेल्लो आसा आनी तेका लागून ते तांकां हें दिसना की ते दे आर टेकन द मायनिंग डिपेंडंट वेर टेकन एज ग्रँटेड फॉर द इलेक्शन पर्पज. प्रतिभा थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. हांव लोकांक एकच गजाल सांगता की कायद्याचो किस काडप आमी बसून हें खूब सोंपें आसता, बट अल्टिमेटली ज्या मनशाची नोकरी गेल्या, ज्या मनशाचो फाटले 3 वर्स जालो धंदो ना, तातूंत भितर कोविडाची परिस्थिती आसा, तांच्या खातीर हें फक्त कायद्याचे हें न्ही चरवीत चरवण जाका आमी म्हणटात किंवा बसून फक्त ताजो किस काडप म्हणटात तें न्ही, तर तांच्या डेली संघर्श हो डेली संघर्श काबार जावचो म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येका भितर ती तळमळ आसपा जाय. जे राज्य चलयतात तांचे भितर ती तळमळ आसपा जाय. एक्झॅक्टली मेन प्रश्न होच आसा आनी बरे तरेन तो पुती बाबान मांडलोय बी. दिल्लीक जाय कितें तें गोंयांत करप शक्य ना आनी गोंयांत जें करप शक्य आसा तें दिल्लीक पटोवन दिवपाक आमची लिडरशीप जर अपयशी ठरता जाल्यार ताचो बळी हे मायनिंग वाठारांतले निश्पाप लोक थारपाक जायनात. म्हाका दिसता इतलेंच प्रत्येकाक आतां दिसता. प्रमोद हो मायनिंग वाठाराचोच इशू ना, बरोबर, हो गोंयचे इकॉनॉमीचो इशू आसा. एब्सोल्युटली. आणि आज जेन्ना टुरिजमूय धड जाग्यार ना अशी परिस्थिती Exactly. भितर राज्य चलतली कशें हो म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो आसा. हांव तेही मान्य करता पुतीबाब की ऑन अ लार्जर स्केल आमी इकॉनॉमी उलयतात, बट अल्टिमेटली हो 3 लाख लोकांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न. अल्टिमेटली येस अर्थवेवस्थेचो प्रश्न आसा, अर्थवेवस्था कोसळ्यार सगळेच फोंडा पडटले हेंय खरें आहा, बट अल्टिमेटली देर कॅनॉट बी अ स्टँड स्टील एनीमोर. आणि त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता लिडरशिपीन मूव त्या जावप सरकारान अत्यंत आनी गरजेचें चीफ आहा. मिनिस्टरान प्रयत्न करपाक जाय आनी सुरू करपाक जाय. एब्सोल्युटली ते सुरू जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. गरज आसा. पुतीबाब थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. आयले इतली बरे तरेन Thank you. मत मांडले आनी म्हाका दिसता परत परत हो प्रयत्न आमी करता इतल्याच कारणान वास्तव जें आसा तें जनते लोकां मुखार समोर येवपाक जाय. अल्टिमेटली जशें पुतीबाबान सांगलें खंयच सुप्रीम कोर्टाचो अपमान करनासतना त्या ऑर्डरीच्या चौकटी भितर रावन जर कांय गजाली करप शक्य आसात जाल्यार ती धमक राज्य सरकारान दाखोवप अत्यंत गरजेचें. हाचीच गरज. या थँक्स अ लॉट Thank you, पुतीबाब thank you. फॉर जॉयनिंग. देव बरें. कीप वॉचिंग प्रुडंट. ओके.